न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभरांत कितें कितें खंयच्यो घडणुको घडल्यात ताचो एक धांवतो नियाळ आमचे रिपोर्टर्स, सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सा कडल्यान घेवया। सगळ्यान पयलीं वचुया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवसाचे कडेन। ताजे कडेन खंयची बातमी आसा पळोवया। निकतोच मंत्रिमंडळात आस्पाव करून घेतिल्ल्या आलेक्स सिक्वेराच्या पोर्तुगीज नागरिकत्वा वयल्यान बोवाळ पडला। कांय दिसा फाटीं नुवेचो आदलो आमदार मिकी पाशेकोन हो विशय काडिल्लो। आयज परती ताणें एक पत्रकार परिशद घेतली। ह्या वेळार ताणें सांगलें की जो आलेक्स सिक्वेरा आसा ताचो जल्म केनियान जाल्लो। आनी ताचे माय पाय गोंयांत रावताले, ताका लागून ताका भारतीय नागरिकत्व मेळिल्लें। पूण 2001 वर्सा आलेक्स सिक्वेरान आपल्या जल्माची नोंद खंय पोर्तुगालान केल्ली। सो जे पोर्तुगीज पासपोर्ट मेळचे पयलीं ज्या गोंयकारांनी पोर्तुगालान आपल्या जल्माची नोंद केली त्या 144 गोंयकारांचे पासपोर्ट रद्द केले। जाल्यार आलेक्स सिक्वेराकच स्पेशल ट्रिटमेंट कित्याक? हेरां प्रमाण ताचोय पासपोर्ट रद्द करचो अशे तरेची मागणी मिकी पाशेकोन केल्या। हे विशीं ताणें पासपोर्ट अधिकाऱ्यांक पत्र बरोवन पुराव्या सयत कळीत केला। खंय 15 दिसां भितर ह्या प्रकरणाचेर कारवाय करिना जाल्यार फुडलें पावल आपूण उबारतलो अशी तरेची शिटकावणी मिकीन दिल्या। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या साताच्या बुलेटिनान। मुखार आमी वचुया आमचो न्यूज एंकर गौरीश परब आमोणकरा कडेन। आल्तोना हांगासर रामतळे ह्या वाठारांत MRF शेडीचें बांदकाम सुरू अचकीत मुखार येयलें आनी फाटल्या कांय दिसां सावन ताका विरोध जायत आसा। पूण रामतळे ह्या वाठारांतले तेच बरोबर साईनगर ह्या वाठारांतले कांय थळाव्यांनी हाका खूब आक्षेप केलो, विरोध केला की हे जे प्रकल्प हांगासर येता त्या तुमी हांगासर हाडूं नाका। तेच्या आदी आमी फाटीं 21 डिसेंबराक तांच्यांनी थंय डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक लेगीत लेटर केलें की जर तुमी हे MRF शेडीचे जर हांगासर बांदकाम करता आसात जाल्यार पयलीं आमकां तुमच्यो NOC ज्यो तुमी पंचायतीक दिल्या ते आमकां दाखया। त्याच बरोबर आमकां काय विश्वासात घेतिल्लें ना। रातोरात तेंच्यांनी त्या थंय शेताक उजो घातलो आनी तो वाठार जो आसा तो क्लीन करून थंय शेड बांदपाक सुरवात केली। हाका लागून ते जे थळावे आसा ते खूब चाळावले। त्याच बरोबर थंय रामाचें एक खूब अशें पोन्नें अशें देवूळ आसा आनी लोकांची श्रद्धाय आसा आनी त्याच बरोबर थंय एक बांय आहा देवाची। सो हो सगळो वाठार जो आहा तो नश्ट जातलो आनी खंय तरी आमकां विश्वासात घेयनासतना ह्या कामाक सुरवात केला म्हणून तेंच्यांनी खूब खर विरोध केलो। थंयची जी पंच वांगडी आसा अभिज्ञा सातार्डेकर हाचो तेंच्यांनी पुतळो करून लेगीत लासलो, म्हणजे इतकी तेंच्यांनी पोटतिडक थंय त्या टायमार उक्तायलेली आसा। त्याच बरोबर त्या देवळान ते रामाचें एक देवूळ आसा थंय ते लोकांची श्रद्धा आसा, भावना आसा आनी तोच हो वाठार जर ते शेडीक दिले जाल्यार तेंची जो वाठार आसा, सोबीतकाय आसा ती थंय नश्ट जातलीच ती जातलीच। त्याच बरोबर तेंचें श्रद्धास्थान आशिल्लें देवूळ सुद्दां खंय तरी सायडीक पडटलें आनी तें खूब पवित्र देवूळ आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा। आनी हे सगळे जे प्रकार घडत आसतना त्या देवळाची जी भटीण आशिल्ली न्हू त्या भटिणीच्या आंगान ते कोण तरी देवी येयली आनी वारें येयलें, एक अशी घटना थंय घडिल्ली आसा। सो हें वेगळेंच कितें तरी प्रकरण आसा। तर ही दुसरी बातमी अशी आसा की 22 जानेवारीक आतां राम मंदीर अयोध्येचें उद्घाटन जावपाचें आसा। खुबश्या राज्यांतल्या मुख्यमंत्र्यांक आनी व्हडल्या व्हडल्या राजकारण्यांक थंय आमंत्रण लेगीत दिल्लेलें आसा। पूण पश्चिम बंगालाची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीक तृणमुलाची तिका थंय आमंत्रण ना काय आपूण ती येवची ना अशें म्हणून तेणें कळयल्लें आसा। कित्याक
तर तिचें म्हणणें अशें आसा की राम मंदीर हो जो विशय आसा तो येता त्या 2024च्या लोकसभेचो एक राजकीय स्टंट आसा आनी हाचो ते वापर 2024च्या लोकसभेक च्या इलेक्शनाक ते वापर करतले. ताका लागून तृणमुलाची ममता बॅनर्जी ह्या सुवाळ्याक उपस्थित रावची ना अशें तिणें कळयल्लें आसा. गौरीशान आमकां म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. आतां वचुया उशा कडेन. सनबर्न महोत्सवाच्या फाटभुंयेर वाहतूक पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी आयज एक म्हत्वाची बसका घेतली आनी जे सनबर्ना वेळार येरादारीची कोयणी जावची न्हू हे खातीर म्हत्वाचो आराखडो तयार करतले अशें ताणें सांगलें. आनी ह्या वेळार पुलीस अधीक्षक उप अधीक्षक आनी पुलीस निरीक्षक हाजीर आशिल्ले. आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार जो दिवचल नियोजीत बस स्टँड आसा तो ह्या वर्सा जे आतां येवपाच्या वर्सा भितर चालू करपाचो तेंचो यत्न चालू आसा. आनी अशें आमकां चंद्रकांत शेट्टी हांणी सांगलां. आनी जी दुसरी गजाल आसा ती म्हणल्यार थंय RTOची कचेरी आनी जो पार्किंगाचो प्रश्न आसा तो बेगोबेग सुटावो करतलो अशें चंद्रकांत शेट्टी हांणी सांगलां. ह्यो ज्यो दोनी बातम्यो आसात तुमी मुजरत 7च्या बुलेटिनान पळोवच्यो. येरादारीची कोयणी हो प्रश्न सध्या गाजत आसा आनी ताजेर कितें तरी उपाय येवजण काडटले अशें म्हणून चंद्रकांत शेट्टी हांणी आश्वासन दिलां. आतां वचुया आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन. आयची जी बातमी आसा ती म्हणजे बरी बातमी आसा. कस्टडियन प्रॉपर्टीच्या वादान अडकल्ल्या मयेच्या आनीक 215 लोकांक घराचो मालकी हक्क मेळ्ळा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आयज सनदी वांटप सुवाळो जालो. त्या सुवाळ्यान मुख्यमंत्र्यान अशें सांगलें की सरकारी जमनींचेर कोण अतिक्रमणां करता बेकायदेशीर तांचेर कारवाय करतले अशी ताणें शिटकावणी दिल्ली आसा. आनी दुसरी म्हणजे दुसरें स्टेटमेंट ताणें केल्लें आसा की शेत जमनींची मालकी लोकांक मेळचे खातीरूय सरकार यत्न करतले अशें ताणें म्हणिल्लें आसा. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पॉशेको हाणें RJच्या मनोज परबाचेर अशी भरपूरशी टिका केल्ली आसा. एक आनी दोन न्हू तर भरपूर कितें कितें म्हटलेलें आसा तें तुमकां आतां सांगिना. तें पळोवपाक तुमकां 7च्या आमचें बुलेटीन पळोवचें पडटलें. थँक्यू संजना. तर संजनानी आमकां म्हत्वाची बातमी सांगिल्ली आसा. ही बातमी खोलायेन पळोवपाक आमचे 7 PM गोमंतक टुडे हे बुलेटीन मुजरत पळयात. आतां वचुया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती काकोडकरा कडेन. समिदा जे आमचे उदका स्रोत मंत्री आसात सुभाष शिरोडकर हांणी विधान केल्लें आसा तें म्हळ्यार फुडल्या 2024 डिसेंबराच्या उपरांत गोंयांत उदकाचो उणाव जाणवचो ना अशें तांणी सांगिल्लें आसा. जे म्हत्वाचे प्रकल्प जे उदका पुरवण सारकी जावपा खातीर करपाचे आसा ते ह्या वर्सा भितर ते पुराय करतले अशें तांणी सांगिल्लें आसा. दुसरी जी आसा ती म्हळ्यार चड म्हायती दिना मात दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला खातीर जी पदां रिती आशिल्ली ती पदां फुडल्या 3-4 म्हयन्या भितर भरतलो अशें आश्वासन जें आसा तें भलायकी मंत्र्यान दिलां. मात विजयाचें म्हणणें आसा की अशी आश्वासनां आपणें खूब आयकली. सो आतां सरकाराक फुडल्या येता त्या नव्या वर्साक देवान बुद्ध दिवचें असो थोमणो विजय सरदेसायान मारला. उदकाचो विशय हो गोंयांत सद्या इतलो खर आसा. वाठारांनी आमी पळयतात उदकाचो उणाव हो जायत आसा आनी आतां फुडलो डिसेंबर मेरेन हो उदकाचो विशय जो आसा तो सुटावो जातलो अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगिल्लें आसा. आतां वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन. आयची म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार तिळारी कॅनलाचें काम चालू आशिल्लें आनी तिळारी कॅनल फाटल्या म्हयनोभर दुरुस्तीचें काम चालू फाटलो म्हयनोभर बंद आशिल्लें. आयज ह्या कॅनलाची दार उक्ते केला आनी गोंयाक उदक सोडलां. फाटले 3 दीस हे दार उगडपाचें काम चालू आशिल्लें. कांय एक तांत्रीक गजालींक लागून ते जॅम जाल्लेले आनी पुण्यातले तांत्रीक टीम येवन आयज सकाळी सुमार 5:45 वरांचेर ही दारां उगडली आसा. आनी हे उदक जें आसा तें आतां आमचे साळगांव आनी पर्वरीकारांक फाल्यां मेरेन पावतले अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलां. आनी दुसरी बातमी जी आहा ती CMची आसा. आनी CMन अशें विधान केल्लें आसा की लाखांनी श्रद्धास्थान आशिल्ले शिरगांवचे जे देवूळ आहा लयराई देवूळ ते जर मायनींग लीज वाठारांत येता आसत जाल्यार ते भायर काडप आपली जबाबदारी आसा म्हणून सांगलां. तशेंच तेणें सांगलां की जे मायनींग आसा पळय ताका विरोध करूं नाका म्हणून सांगलां. ताका साध्य म्हळ्यार सरकारा कडेन चर्चा करा आनी अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलेलें आसा. ह्यो दोनूय बातमी तुमकां 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. आमच्या सब एडिटर्सांनी रिपोर्टर्सांनी तशेंच एंकरांनी तुमकां एक धांवतो नियाळ दिल्लोच आसा. तर ह्यो बातम्यो खोलायेन पळोवपाक आमचे 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटीन मुजरत पळयात. तशेंच दर दिसा 4:30 वरांचेर आमचे न्यूज रूम अपडेट पळोवपाक तुमी विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव समिधा कुंकळकार.
न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. खरें इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान पेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.